तामिळनाडूचे धर्तरेचेर गोंयचे धिऱ्यो कायदेशीर करपा खातीर बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान विधानसभा कामकाजात खाजगी बिल दाखल केलां. कायद्यांचे फासकेन बसोवन हें बिल पास करपाक जाता अशें वेंझी म्हणटा. तामिळनाडू राज्यान अशे तरेचें बिल पास केलां. तेच धर्तरेचेर हें बिल आपूण मांडिल्ल्याचें वेंझी म्हणटा. पळयात धिरयेचेर वेंझीचो युक्तिवाद. Similar way, I have introduced a bill saying that Goa amendment. म्हणजे तामिळनाडू amendment आहा तेज भाशेन आमी गोंयचे amendment आमगे स्टेटीक घाला की आमगे स्टेटीन धिऱ्यो म्हणून चलता आनी ते धिऱ्यो उमकी म्हयन्यां भितर चलता आनी ह्या म्हयन्यांनी आमगे हे ट्रेडिशनल स्पोर्ट चलत ते स्पोर्टाक क्रुएल्टी एक्टासान एक्झॅम्प्ट करचे म्हणून आनी दीस इज वॉट वी हॅव पूट. नाव दीस हॅज टू बी पास्ड. ते भाशेन धिऱ्यो मात गोवन 500 कोटी हांव हाडटा इन गोवाज ट्रेजरी. लेट अस पास दीस बिल. लेट अस प्रिपेर. आय विल एन्श्योर विथ ऑल दीस बॉयज 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी धिऱ्यो एकठांय करून ते GST जमा करतले तिजोरींत आनी चोय कितकोन आमगे रेव्हेन्यू आमगे डावन वयतलो. अँड दीस इज वॉट इज द रिक्वेस्ट. आय थिंक आय हॅव टेकन अ स्टेप. आय रिक्वेस्ट ऑल टू गिव अस द सपोर्ट करून लेट अस लिगलायज इट. एक फॉर्म्युला घालून ताका एक स्पोर्ट मॉडेल करूया आनी ह्या स्पोर्ट मॉडेलांतल्यान आमी रेव्हेन्यू जनरेट करूया. आनी लेट अस हॅव दीस कल्चर. हे भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जातलें. आज हे अनऑर्गनायज सेक्टर आहा. इट इज अ अनऑर्गनायज सेक्टर. हे सेक्टराक आमी ऑर्गनायज आनी स्ट्रीमलायन करूया. लेट अस मेक धिऱ्यो रेग्युलरायज्ड एंड ऑर्गनायज्ड अ सेक्टर. तितून माटो घात तेका रेव्हेन्यू जालो. माटो घालपाक मागीर टेंडर येतलो. जे टिकेट हाय देव 5-5 हजार टिकेट आसतले माटवान तो भुरगो एकलो टेंडर घेतलो. मागीर थिंग जितले जाण हॉकर आसतले आयस्क्रीम विकतले पॉपकॉर्न विकतले धिऱ्यो चोवपाक जाय तितल्यांक तूं रेव्हेन्यू. आय एम टेलिंग यू दीस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉड्यूल and best tourist attraction for Goa, which Goa will never able to forget. And this is going to be protection of, in fact, this is going to be protection of our cultural heritage sport.